गोंयांत कोवीड दुयेंत जाल्ल्या दुयेंती आतां रस्त्या कुशीक पडिल्ले मेळपाक लागल्यात. शुक्रारा एक कोवीड दुयेंत जाल्ल्या मनशाची कूड मडगांवांत रस्त्यार पडिल्ली मेळ्ळी. इस्पितळांत केल्ल्या ताच्या चांचणेचो अहवाल कोवीड पॉझिटिव्ह आयलो. शुक्रारा आनीक एकाक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 21 जाला. 25 दिसांत मरण आयिल्ल्या 21त 7 बायल मनशांचो आनी एका नगरसेवकाचोय आस्पाव आसा. जाल्यार शुक्रारा दीस आनीक 196 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. तातूंत गोंय प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष, गोंयचो आदलो आमदार जुजे फिलीप डिसोजा आनी ताच्या फामिलीकूय कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान तांचोय आस्पाव आसा. जुजे फिलीप डिसोजाक आनी ताच्या फामिलीक ताप येतालो म्हूण तांची चांचणी केल्ली. तेन्ना तांचो चांचणेचो अहवाल पॉझिटिव्ह आयलो. गोंयांत आयज मेरेन मेळिल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो 3304 जाला. भलायकी खात्यान घेतिल्ल्या नमुनेंतल्या 3285 जाणांच्या चांचणेचे अहवाल अजून येवपाचे आसात. 1337 दुयेंतींचेर अजून कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. 1946 दुयेंती बरे जाल्यात. तातूंत एका 90 वर्स पिरायेच्या बायल मनशाचोय आस्पाव आसा. सुमार 26 दुयेंती वेगळे केल्ल्यान तांकां आयसोलेशन वॉर्डांत दवरल्यात. शुक्रार दीस मेळिल्ले 196 दुयेंतींत पेडणे म्हालांत एक दुयेंती मेळ्ळा. बार्देसांतल्या म्हापसा, पर्वरे, पर्रा, कलंगूट आनी बेतीत मेळून वट्ट 15 दुयेंती मेळ्ळ्यात. दिवचलेत आनी सांकळेत 5 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. तिसवाडी म्हालांतल्या इंदिरानगर, चिमला, गवळेभाट, कामराभाट, सांताक्रूज, बांबोळे, ताळगांव, पणजी, दोनापावल, सांतेनीज आनी खोर्ले मेळोन वट्ट 31 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. फोंड्या म्हालांतल्या उजगांव आनी खांडोळांत नवे 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत मुरगांव म्हालांतल्या कांसावले आनी कोनसुवांत 2 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. धारबांदोडांत 3, केप्यांतल्या केप्यां आनी कुडचड्यार वट्ट 5 दुयेंती मेळ्ळ्यात. काणकोण म्हालांत 5 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. साश्टींतल्या मडगांव आनी कुडतरेत वट्ट 9 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात.